नमस्कार आणि सगळ्यात माझे मोगाचे योगदान भारतीय जनता पार्टी शिवडा मंडळ कमिटी हाजेतर्फे तुमच्या सगळ्यांचे पत्रकार भावाचे पहिले स्वागत करतो. तसेच ह्या पत्रकार परिषदेत आमचे मध्ये आमचे लाडके आमदार तसेच गोंय राज्याचे डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर श्री सुभाष बाबू शिरोडकर तसेच शिवडा मतदारसंघाचे प्रभारी आणि NRI कम्युनिस्टचे अध्यक्ष श्री नरेंद्रराव सावळीकर तसेच आमचे कार्यकर्ते आणि आतले अध्यक्ष श्री सुरेश नाईक तसेच जनरल सेक्रेटरी आतले अवधूत आणि डॉक्टर गौरी शिरोडकर जे सगळ्यांच्या व्यासपीठात येवकार दितात. ह्या विका भितर गोंयांत सगळ्यांची कमिटी आसा ती ह्या विका भितर डिक्लेअर करपाचे आमकां भारतीय जनता पार्टी कडल्यान आव्हान येयलें आसा आनी त्या खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ही उरिल्ली जी नांवां आसात ती डिक्लेअर करपाक आयज हांगासर हांव उबो आसा. तर सगळ्यांच्या परवानगी घेवन आयची ही नांवां हांव डिक्लेअर करता. अध्यक्ष पयलींच डिक्लेअर जाल्लो आशिल्लो आनी अध्यक्षा फाटल्यान व्हायस प्रेसिडेंट क्रिस्तेव कॉस्ता तशेंच नारायण कामत व्हायस प्रेसिडेंट आनी सुमती बी नायक व्हायस प्रेसिडेंट अशे 3 व्हायस प्रेसिडेंट इलेक्ट जाल्ले आसात. तशेंच जनरल सेक्रेटरी श्री अवधूत नाईक आनी डॉक्टर गौरी शिरोडकर अशी 2 जनरल सेक्रेटरी सेक्रेटरी परत 3 काडिल्ले आसात. तातूंत मधू खांडेपारकर, लीना फर्नांडीस आनी प्रसाद प्रभुगांवकर अशे 3 सेक्रेटरी नियुक्त जाल्ले आसात. आनी हितून ट्रेजरर सुनील सावकार आनी आतां नांव जाता ती सगळीं मेंबर्स आसतले ती आजून अशी आसात संगीता गावडे, आनंद खांडेपारकर, शर्मिली नाईक, चंद्रकांत सामंत, सुनील नाईक, राखी गांवकर, रेश्मा नाईक, विश्वास प्रभुदेसाय, नेमू नाईक, रवींद्र गोंडवाकर, विक्रम कारापुरकर, मनोराय नाईक, शौकत अली, कविता बांदेकर, वैशाली सालेकर, जॉन ब्रागांस, सायदीप नाईक, दत्तेश पार्वती आणि अमीर बी नाईक ही सगळे उपस्थित या शिरोडा मतदारसंघाचे आमदार आणि WRD मिनिस्टर सुभाष बाबू शिरोडकर, मतदारसंघाचा आमचा अध्यक्ष अक्षय, त्याचबरोबर बाकीच्या उपस्थित आशिल्ले सगळे पार्टीचे ऑफिस बेरर्स. ही आयज जी आसा ती शिरोडा मतदारसंघाची आमची कमिटी जी आसा ती 2000 फुडल्या 3 वर्सां खातीर कारण म्हणजे ही आयज जाहीर जाल्ली आसा. ह्या सगळ्या कमिटी ही जी कमिटी आसा मुखावेली सगळे भारतीय जनता पार्टीची शिरोडा मतदारसंघाची जबाबदारी जी आसा कामाची बांदावळ करपाची ही ह्या कमिटी कडेन आसा. ह्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधी म्हणून आमदार सुभाष भाऊ शिरोडकर काम करतात, बऱ्या पद्धतीने त्यांचे काम चल्लां आणि म्हणून ही कमिटी जी आसा ही कमिटी त्यांच्या मार्गदर्शना सकयल तांकां पूर्णपणे सहकार्य करून ही कमिटी फुडली आपली वाटचाल जी आसा ती करतली. मुखावेली जावं ती ZP इलेक्शनां आसत, बाकीचे इलेक्शनां आसत, ह्या सगळ्यांक ही कमिटी पक्षाची बांदावळ घट करीत करीत खरें म्हणजे परत एकदा भारतीय जनता पार्टी ह्या मतदारसंघात जैतिवंत करपा खातीर निश्चितपणान काम करतली हाचो विश्वास आसा. हांव ह्या समयाचेर जी कमिटी हांवें जाहीर केल्ली आसा पक्षान ही कमिटीचे तो स्वता अध्यक्ष म्हणून आनी बाकीचे सगळे जे संघाती आसात गौरी जनरल सेक्रेटरी म्हणून आसा, अवधूत जनरल सेक्रेटरी म्हणून आसा आनी तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. तसोच आमचो अध्यक्ष जो आसा बाब सूरज नायक हेच्या फुडारपणा सकयल हांगासर जें काम ताणें केलें आनी तेच्या अख्ख्या टिमीन केलें ताका लागून आमकां हांगासर मतदारसंघात आमी भारतीय जनता पार्टीचें काम कशें फुडें वता तें पळयल्लें आसा. सुरजाच्या ह्या सगळ्या कामाक लागून ताका हांव देव बरें करूं म्हणजे काम चालू आसा. दुसरे आमचे कम्युनिटी हॉल म्हणजे गार्डनां ताचे परत जवळ जवळ 3 कोटी करतात, 3 कोटी प्लस. तिसरे म्हणजे आमचे सांस्कृतीक भवन हे बोरी तेही काम जवळ जवळ पूर्णावस्थेत येयल्लें आसा. सादारणशें 5 ते 10 लाखाचें काम सुरू उरलां. तें पूर्ण जालें मुखावेली 2 म्हयन्या भितर आमकां तें फुडली म्हणजे ताजें उजवाड करतलें. चवथो जो प्रकल्प आसा पयलीं तो आमच्या निरंकाल गांवांत थंय तशें सांस्कृतीक भवन. तर अशे 4 कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जे जाग्यार लोक ताचो वापर करूंक शकतात.
सांस्कृतिक कामां खातीर, कल्चरल कामां खातीर, शैक्षणीक कामां खातीर, लग्न वाडदिवस ह्या प्रकार कामां खातीर हे सगळे हॉल तेजो वापरूंक शकता. आयचे कडेन आमचे कडेन 2 पंचायती बरे सुसज्ज अशे हॉल आसात. तातूंतलो एक आसा तो निरंकाल बेतोळी गांवांत बेतोळी पंचायतीच्या फाटल्यान तातूंत जवळ जवळ 800-900 लोक बरे पद्दतीन बसून कार्यक्रम करूंक शकतात. त्यातून दुसरी सुविधा जी आसा ती आमच्या पंचवडी गांवांत आसा. पंचवडी गांवांत असो सादारण असो 300-400 लोक बसपासारको सुवातेर आसा. अशे पद्दतीन प्रत्येक गांवची अडचण जी आसा ती लक्षात घेवन ती निवारण करपाचो म्हणजे आमचो प्रयत्न आसा. आनी तातूंत सांगता की 2025-26 म्हटल्यार बरीच जी आसा पयली ती आमच्या वाटेन पूर्ण जातली, यशस्वी जातली. सो मेडिकल फॅसिलिटीज आनी अपग्रेडेशन कितें करपाच्या संबंधात कितें आसा? मेडिकल फॅसिलिटीज आनी अपग्रेड करपाक कितें हें आसा, प्लॅनिंग आसा? हॉस्पिटल आहा जें हॉस्पिटल आनी अपग्रेड करपाचें कितें ह्या प्लॅनिंग आसा काय म्हणटा? हांव प्रिंसिपली बिलीव करता एखादी मतदारसंघातले लोक सीख जावन हॉस्पिटलांत वचचे पेक्षा सीख जावप ना. आय वूड नॉट एप्रिशिएट इट. म्हाका आवडची ना हेल्दी सीख फॅमिली म्हणजे नजर सगळी आसतली आनी म्हणजे सगळे मंडळाचे लोक जे आसतात ते काम करपाक पळयतले, समाजसेवा वगैरे मिळून की हेल्दी फॅमिलीज कशी आसतात आमच्या गांवांत. आमच्या गांवांत म्हणजे सगळे मतदारसंघात जे सादारणशी 8,000 कुटुंबां आसात ते 8,000 कुटुंबांतल्यान समजा 5,000 कुटुंबां हेल्दी आसली जर जाय, 6,000 कुटुंबां आमची हेल्दी जाली जर जाय जाल्यार कसले तर मागीर तुमचे हेल्थ सर्विसेस जे आसा पळय हेची आय स्ट्रॉंगली बिलीव, पर्सनली आय बिलीव की रादर दॅन स्पेंडिंग ह्यूज मनी ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर, यूज दॅट मनी फॉर प्रिव्हेंटिव्ह थिंग्स. आणि म्हणून त्या नदरेन हांव सांगता आमच्या आयचे कडेन आतां 3 सेंटर चलतात. एक तरवळ्या चलता, योगा सेंटर चलता. दुसरे आमचे विवेकानंद हाचे कडेन योगा सेंटर चलता. आनी तिसरे आमचे महामाई देवळांत योगा सेंटर. ही अशा प्रकारची योगा सेंटर्स कमीत कमी 35 तरी 30 ते 35 दिसांनी चलपाक जाय. आनी हो ध्यास म्हणून आमी काम करता. आमी काही म्हणजे कार्यकर्त्यांक सांगला की योगा सेंटरान 5 जाण यो, 10 जाण यो, 15 जाण यो. किंवा मेसेज गोज की आरोग्य आपले बरें उरतलें जर जाय ताका वेगळे वेगळे जे आमी प्रकार घेवपाक जाय. उदाहरणार्थ आमी न्युट्रिशियस फूड घेवपाक जाय, आमी व्यायाम थोडो करपाक जाय, आमी टेन्शन फ्री रावपाक जाय. ह्यो गोश्टी आसात पळय हे समाज मनाचेर भिगोवपाक जाय. स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान ल्हान भुरग्याच्या माध्यमांतल्यान पेरंट्सां कडेन अशे पद्दतीन हो विशय वचपाक जाय. आनी त्यामुळे म्हाका खात्री आसा की ऑफकोर्स आमची इन्फ्रास्ट्रक्चर आज जे आसा पळय प्रायमरी हेल्थ सेंटर तातूंत चडशी सुविधा वाडोवपाक जाय. डायलिसीस सेंटर ते वाडोवपाक म्हणजे हें करपाक जाय, हाडपाक जाय. ते मुखाल्ले 2 म्हयन्या भितर डायलिसीस सेंटर येतले. पूण हांव स्वताक बिलीव करता की डायबिटीज मनशाक जावपाक जायना. खुद्द म्हाका स्वताक जर 80 किंवा 70 आजून कांयच ना, आजून कसलेच प्रकारचे दुयेंस म्हणजे आनंद जावंक ना. कारण हांव स्ट्रॉंगली बिलीव स्वता मानता म्हणजे शरिरा भितर जे प्रत्येकाच्या शरिरा भितरच क्युरिंग सिस्टम आसा. स्वताच्या शरिरा भितर पूण इतलेंच कितें ताचे पयलीं मातशें नोंद घेवपाक जाय. मातशें काही फट्ट जालें घेवच्यान तूं सारको हें रावपाक जाय, ताजी नोंद घेवन त्या प्रमाणे आपले पिता करप. आनी ऑफकोर्स आहार आनी व्यायाम हें करून तूं सांबाळपाक म्हणजे लक्ष आसता. एक बरो प्रस्न सगळ्या आसा तो म्हटल्यार असो की ह्या मतदारसंघा मदीं कितें नवीन पद्दती घेवपाक गेल्या. मतदारसंघ सुधारणे संबंधी आमी सगळी टार्गेट दवरतात. ते म्हटल्यार पयलींच्या 10 मतदारसंघा भितर शेवटेचें नांव आसूंक जाय. मागीर पर्सनल डेव्हलपमेंट आसूं किंवा सार्वजनीक डेव्हलपमेंट आसूं. आतां जेन्ना हांव सार्वजनीक डेव्हलपमेंट करता तेन्ना रोड्स आयले, उदक आयलें, लायट लायली, बिल्डिंग्स वगैरे आयल्यो. सांगपाक म्हाका खुशालकाय जाता की म्हटल्यार ह्या सगळ्या बाबतींत आमी खुबशे मुखार आसात. खुबशे मुखार आसा म्हटल्यार कितें आयचे घडये म्हणजे जवळ जवळ 40 कोटी रुपयाची सँक्शन आसा फॉर रोड्स. म्हणजे 2025 हे टार्गेट आसा की ताकतीक ते रस्ते पूर्ण करचे. पंचवाडी दिगाशे धरून ते बोरये पर्यंत जितले जे काय शक्य आसा ते रस्ते पूर्ण करचे. शिवाय ह्या बाजून बेतोळे आनी निरंकाल वचपाक आमकां जवळ जवळ 26 कोटी रुपया पास जाल्या. टॉपकुला कडल्यान बेतोळे पंचायती कडेन सगळो रस्तो कनेक्टींग करून जाता तो गायड करपाचो, ताजेर फिक्स करपाचो. नंतर मागीर पेडणेवाळ म्हणटा मागीर बेतोळे जंक्शन थंयच्यान करून ते दाबा पुला कडेन तो रस्तो कनेक्ट करपाचो, म्हणजे वाडोवपाचो, रुंदीकरण ताजें डांबरीकरण. आनी शेवटे बाजारांतल्यान सारके पाजेवेर आनी त्या वाड्यान निरंकाल वचपाचें गणनाथ स्कुला कडेन होय रस्तो रुंदीकरण करता. हे सगळे कामाक 26 कोटी पास जाल्ले आसा. मुखाल्ले 2 म्हयन्याक टेंडर जाली.
ह्यावच्यान पंचवडीच्यान ते सुनाता देवळाकडे पर्यंत म्हणजे अर्धे शेवटे जाता रुंदीकरणाचें काम आसा तें मुखारी 2-4 म्हयन्याक सुरू जाता. एक टेंडर व्हडली कॉन्ट्रॅक्टरान काम सुरू केल्लें आसा तारी म्हणटा. तशेंच शिर्डीच्यान धरून ते वाजे शाळे कडेन धरून ते मुखार तरवळकर विद्यार्थी जाल्यार शक्य आसा. कारण लँड एक्विजिशन आमकां करपाक मेळना. गोंय सद्याक लँड एक्विजिशन करूंक मेळना एक्सेप्ट हायवेज आनी रेल्वेज. तर लँड एक्विजिशन जें आसा पळय तें शक्य जर जालें मुखार 6-7 म्हयन्याक जाल्यार होय रस्तो जो आसा पळय तो कमीत कमी 15 मिटर 20 मिटर जाल्यार एकदम बरो. कारण 20 मिटर जेन्ना रस्तो आसता तेन्ना दोनूय सायडीक ताका गटर करपाक मेळटा किंवा डक्टिंग करपाक मेळटा. आनी डक्टिंग करप म्हटल्यार तातूंतल्यान पायपलायन म्हणून किंवा तातूंतल्यान मागीर केबल्स म्हणून पावर केबल्स टेलिफोन केबल्स हे सगळें व्हरपाक मेळटा इंटरनेट केबल्स. तर अशें पद्दतीन एक नियोजन तसो कार्यक्रम जो आसा पळय तो ह्या गांवा खातीर मतदारसंघा खातीर दवरलेलो आसा. शिवाय उदका संबंदी कारण उदक म्हटल्यार समृद्धी उदका संबंदी आमी सगळे प्रकारचे प्रयत्न म्हणजे उदाहरणां सांगपाक जाल्यार जवळ जवळ 20 बंधारे आमी आपल्या मतदारसंघात बांदपाक पळयता. जे मुनीसिपान 2025 डिसेंबर किंवा 2026 मे पर्यंत पूर्ण जाता. पावर सप्लाय संबंधी वी आर क्वायट हॅपी म्हणजे आमी खूब समाधानी दाखवत आहेत. कारण म्हणजे टोटल जवळ जवळ 250 सुमार ट्रान्सफॉर्मर्स अंडरग्राउंड कनेक्ट झाले. हाय टेन्शन लाईन जी आसा ताका 33 kV म्हणटात ती लाईन बी आमच्या अंडरग्राउंड केबल जाल्ली आसा. आनी त्यामुळे आता ट्रिपिंग्स जे आसा पळय ते म्हयन्याकनी 2, 3, 4 बी आसता. पयलीं जे जाताचे 30 वेळा 40 वेळा लायट वताली त्या वर्सां. पूण एज फार एज रेग्युलर सप्लाय पावर सप्लाय वी आर हॅपी. आता इतलें जावपाक मुखार वचपाचो प्रयत्न आसतले ते म्हणल्यार LT लायन अंडरग्राउंड करपाची. मेन रोड पयलीं करपाचो सुनाता देवळा कडल्यान धरून ते सारकें बोरये पर्यंत नवदुर्गा सरकारा पर्यंत LT लायन अंडरग्राउंड करपाची. आनी त्या बरोबरच एक सादारणशें 10-12 कोटी खर्च करून जुनी पायपलायन जी आसा उदकाची ती बदलपाक पळयता. रस्त्याच्या रुंदीकरणा बरोबरच नवीन पायपलायन कारण आतांची पायपलायन काही ठिकाणी वर रस्त्याच्या मदीं आसा कोणाक ती भायर काडून म्हणजे ती काडपाचें ना ताचे बद्दल सबस्टिट्यूट दुसरी लायन काडपाची. तशें जवळ जवळ 10 ते 12 कोटीचें प्रयोजन अशें आसा की ही उदकाची पायपलायन जी आसा ती उदकाची पायपलायन रस्त्याच्या भायर घालून दवरपाची. शिवाय उदकाची पुरवण जी आसा पळय ते 3 ठिकाणां वयल्यान किंबहुना शिरगांव मतदारसंघ एकच मतदारसंघ आसलो ज्या ठिकाणी 3 कडल्यान वॉटर सप्लाय जाता. एक जाता ते म्हैसाच्या डेमाची दुसरी जाता ते सारावळीची बोरी कडल्यान अंडरग्राउंड पायपलायन जी आसा ती सप्लाय करता. आनी तिसरें आसा तें ओपाचें उदक जें आसा पळय तें सादारणशें आमच्या हांगासर येता ते कडेन बोरये सांकवाळपाक दिता. ऑफकोर्स हांव उदकाच्या सप्लाय संबंदी आजून तितलो समाधानी ना. कारण म्हाका कमीत कमी 4 ते 8 वरां उदक लोकांक सामकें कितें अशें नॉन स्टॉप मेळपाक जाय 4 ते 8 वरां डेली. मदीं मागीर एक दीस ब्रेक डावन जालो म्हणून मेळना पयल्यार मेळना उदक स्टॉप जाय. तर ह्या बरोबरच आमी आमची गांव जो आसा पळय मतदारसंघ जो आसा पळय ताका आमी स्मार्ट विलेज किंवा स्मार्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी हे पद्दतीचो मंत्री बी दिल्लो आसा. जेणे करून आमगेले सगळे BJPचे मेंबर जे आसात कार्यकर्ते जे आसात हे सगळे कार्यकर्ते ह्या दृश्टीन विचार करतले. आमचे निवडून आयिल्ले लोक आसात तेय बीन ह्या दृश्टीन काम करतले. आनी शिवाय मागीर आमचे लोक जे आसात समाजसेवक जे आसात तेय बीन ह्या पद्दतीन काम करतले. म्हणजे स्मार्ट विलेज जेन्ना आमी ताका स्मार्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी दिता तातूंत भितर पयलीं येता तें आरोग्य, दुसरें येता तें शिक्षण, तिसरें येता तें नोकरी वेवसाय लोकांचो, चवथो जो येता पळय तें शेती वेवसाय आनी पांचवे जे येता पळय तो मत्स्य वेवसाय. अशीं 5 वेगवेगळे आंग जे आसा पळय म्हणजे सॅक्टर जे आसा पळय हे सॅक्टरांनी आमी बरें प्लॅनिंग करून काम करपाक करायचें आसा. नॉर्मली सहसा ह्या इतले बारीकसाणीन खंयच्या मतदारसंघात तितले बारीकसाणीन काम जावचें ना. टचिंग एवरी सेक्टर ऑफ लायफ आमी हांगसर थारायलें आसा. कारण आय गॉट स्ट्रॉंग बिलीफ इन माय टीम. म्हणजे जवळ जवळ 100, 150, 200, 300, 400 सुमार लोकांची टीम अशी आसा की ती टीम खंयच्याय वेळार तुमचे काम करूं शकता. खांद्याक खांद लावन काम करूं शकता. आनी ते ही 5-6 सेक्टर जे आसा पळय त्या सेक्टराचेर टार्गेट करून आमी काम करता. ओके सो 2027 बी आमकां टार्गेट लागना. आमकां टार्गेट लागता ते एवरी डे वॉट वी डू. प्रत्येक दीस आमी कितें करता आमचो एकूय दीस खाली वचपाक जायना. अशें तत्व जे आसा पळय हें तत्व आमचे सगळे कार्यकर्ते आनी आमचे निवडून आयिल्ले लोक जे आसा ते आपणावन काम करतात. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.